देव आमचे आयकता. उच्चारलेले उतर आनी चिंतलेले उतर चिंतना पर्यंत तो आयकता. न्हयच आमची पूण आमचे भितर केन्ना केन्नाय देंवचार बसलेलो आसता आनी देंवचार आमचें जिवीत चलयता. असल्यांचे पर्यंत तो आयकता. आयज आमी हें पळयलां कशे भाशेन अब्रामाक ताच्या पुताक धाडूंक नाका आसलेलो, पूण सारान ताका सांगलें ना, तिचो पूत म्हाका म्हज्या पुता बरोबर नाका हांगसर. तो म्हणलो हो म्हजोच पूत, कितें करतलो? असली चिंतना ताच्या मनांत आसलेली देवान तें आयकलें. ना, तिणें सांगलें तें कर म्हूण सांगलें. कित्याक हांव ताकाय एक व्हडलो करतलो आनी ताचे मदें एक व्हडलें राष्ट्र उबजावतलें. धाडलें तिका. मागीर ती गेली, सगळें काबार जाल्या उपरांत उणो आनी उदक. ती आतां म्हणूंक लागली हांव आतां कितें करतली ह्या अरण्यांत? अशी ती मनांतूच चिंतताली. पूण देवान तिचो उलो आयकलो. त्या भायर त्या भुरग्याचो तो किंच मारूंक लागलो आनी देवान ताची किंचोळ आयकली आनी तिका सांगलें मातशें भुरग्याक घे आनी फुडें वच. आनी तिका एक बांय दाखयली. तिका उदक मेळ्ळें आनी हे भाशेन तो अरण्यांत बरो व्हड जालो. आतां हांगसर पळयात, ते दोग जाण तांचे भितर देंवचार इतले आसलेले, दोग जाण आसले, पूण ते इतले भिरांकूळ दिसताले की कोणच तांचेशी वचनासलेलो. जेजू येतालो तेन्ना ताणेन बाब मारलें आनी सांगलें कोण मारतालो तांचे मदें? हे देंवचार आसलेले ते. तूं कित्याक हांगसर आयलाय? आमकां आदी फुडेंच भायर घालूंक आयलाय? आमचो भस्म करूंक आयलाय? आतां आमकां भायर धाडनाकाय, पूण ह्या दुकरांनी धाड अशें म्हूण ताणें विनंती केली. आनी जेजून सांगलें वचात म्हणून. पूण लोक मागीर आयल्या उपरांत, हे सगळें पळयल्या उपरांत ताका भिरांत आयली. आतां हो आनी कितें करतलो? कोणाचें आयकतलो? कितें जातलें आमचें? हे भाशेन ताका थंयसरलो धाडलो. पूण हें जाणो जावया, हांगसर आमकां स्तोत्रांत अशें बरयल्लें दिल्लें आसा जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दळदिरो म्हणजे कितें? एकदम गरीब अशे भाशेन ताणेन देवाक उलो मारलो आनी देव ताचें आयकता. हें स्तोत्रांतल्यान सगळें हांगसर कळीत केलेलें आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे आयज खात्रेन जाणो जावया की जें कितें आमी देवाक सांगता, चिंतता, तें सगळें तो आमकां फावो करता. कित्याक तो खरेपणी आमचो मोग करता आनी आमकां बरें पळय तें दिवंक सोदता, वायट तें न्हय. आमकां सुटका दिवंक सोदता वायटांतली आनी ओदृश्यांतली आनी देंवचाराच्या चोपक्यांतली. तर आमी सदांच हे खात्रेन जाणो जावया की भावार्थान मागलें म्हणटच तो आमकां सगळें फावो करता. थोडो वेळ आतां आमच्या हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत येता. आमचे भितर आमची चिंतना आसात ती आपल्यापणाक लागून, आनी आपल्यापणाक लागून मागीर देंवचार आमकां आपली चिंतना आनी आपली चाल घडून हाडटा. ती जाणो जायत जाल्यार आमी, आनी जेन्ना दुसरे आमकां कळयतात तेन्ना ती सगळीं आमी ताच्या हातान घालया. आनी देव आमकां खरें बरें सांगता तेंय आमी आमच्या जिवितान पाळूंक आमी ताचे कडेन मागया. ताच्या उतरां प्रमाणें आमचें जिवीत सारूंक आमी दर दिसा ताचीं उतरां आयकता. कितें आमकां ताणें सांगलां तें मनांत आनी काळजांत रिगोवन ताचे सारकी अदीक आनी अदीक जावंक आमी ताचे कडेन आतां मागया आनी आमचें जिवीत ह्या भेटवणेंतल्यान ताका भेटोवया. आमेन.